ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. जेजू क्रूस जीवन सल्लो यगडी आमचे सगळे हजर आसा. पुढे बाबार्थान आमी पांती येता की जेजू क्रूस या घडी ह्या उंड्या रूपार आमचे मदें आसा. तो आमचे मदें निरंतर जियेता. आमचो देव जिव्यांचो देव, आमचो देव जिवो देव, आमचो देव मनशा मदें जियोवचो देव, आमचो देव मनशांच्या काळजांत जियोवचो देव. ह्या खातीर मोगाचो जेजूचे हजारपण आमी आगडी भोगया. आमी आयल्या देव मंदिराक, देवाच्या घरा आमी आयल्या आनी ह्या देवाच्या घरा एकामेका थंय जेजूचे हजारपण आसा. कित्याक आमी हर एकलो पवित्र स्नान मुखांतर त्रिएक देवाक आमी स्वीकार केला. त्रिएक देवाची मोर आमचेर पडल्या. आमी क्रिस्ताची, आमी हर एकली जिवान क्रिस्ताची भुरगीं, देवाची भुरगीं. बापान पुतान पवित्रत्म्यान आमकां केल्या. ह्या खातीर आमी ताका आराधन करूंक फावो, ताची स्तुती करूंक फावो, ताका आमकांचो आमी समर्पण करूंक फावो. ह्या खातीर ह्या गितां मुखांतर व्हडा ताळ्यान संपूर्ण काळजान ह्या त्रिएक देवाक जेजू जिवान जेजू आराधन करया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಸಕ್ಕಡು ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಮಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಮಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
मोगाचुनो जल्मादानास पोरियान देवाचो सुवास आमी घेवन आसा ताणे आमची कुडीची अग्नाची दूख थांबयल्या मोगाचुनो बरी भलायकी ताणे आमकां दिल्या ताच्या उतराचें धैर्य घोळ सकत आमच्या कुडी रक्ता शिरांनी ताणे वाळाशें केला आमी भियेल्ल्या वेळार ताणे आमकां धैर्य दिला भियेनाका हांव तुमचे सोबे आसा भियेनाका हांव तो म्हजेर सत्मोल म्हणा वैमोगाचो आमचो देव बरवसो दिवचो देव आमचो देव धैर्य दिवचो देव आमचो देव आमच्या सोबे रावचो देव आमचो देव आमची काळजां मनां जळासो देव आमचो देव आमची दुखां पुसचो देव ह्या खातीर ह्या देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती आमी करया तो आमचो देव आमचो राय आमचो इश्ट सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार तो ताज्यान मात्र आमकां सुटका दिवंक ताज्यान मात्र आमची पातकां बगसूंक तो सकता मोगाचुनो ह्या खातीर ह्या जेजूच आराधन करया स्तुती करया ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆತನೇ ವೈರು ಬಾರನೆ ಗವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमी सगळे वडा ताळ्यान स्तुती करया ह्या घडये आमच्या तोंडांत कसले उतरां येता ह्या उतरांनी काळजांत जावन जेजूची स्तुती करया ताणें आमकां येदोळ पर्यंत राखपाक सांबाळला आमकां ताजेच सुखम रचला ताजो सुस्वास ताजेच रगत आमचेर वळटा आमच्या कश्टाक वेळार तो आमचे सांगत आसा ह्या खातीर ताका आमी स्तुती करया होगळां दी अर्गां दिवया हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळां तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वैभव तुजो सुमयान जेजू मोग तुजो सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 इकडे बरो आमी बसया मोगाचुनो जेरेमिया प्रवादी अध्याय 31 वाक्य 9 दुखां गळून ती मायर सरतली बुजवून दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो
दुखांगळून ती भायर सरतली बुजवून दिवन हांव तांकां फाटीं हाडटलो. मगचो जेरेमिया प्रावादी ह्या घडये आमचे लागीं उलोवन म्हणटा दुखांगळून ती भायर सरतली. आमी हांगासर दुखांक गळोवन जेजू सरशी आयल्या. जेजू सरशी आयल्या. आमी रडोवन जेजू सरशी आयल्या. पूण हांगा थान फाटीं येता आसतना पुजोवन दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी सकड सांगता म्हणया जेरेमिया प्रवादी अध्याय 30:1 ओळ 9 दुखांगळून ती भायर सरतली बुजवून दिवन हांव तांकां फाटीं हाडटलो. दुखांगळून ती भायर सरतली बुजवून दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. मगचो कीर्तनगार कीर्तन 34 आनी 19 अशें म्हणटा धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा. कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवन मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी सकड सांगता म्हणया मोगाचो कीर्तन 34 ओळ 18-19 धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा. कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवन मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय मोगाचो धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा. आमी जायत्या जिविताच्या आटेविटेन कश्टान सांपडसतना आमी धैर्य सांडलेले आसा. देवाक दुर्सोल्ले आसा. देवाचेर विश्वास धंडोळलो आसा. हें कित्याक म्हाका घडटा असले संगती कित्याक म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबान. पूण मोगाचो उडास दवरत्या असल्या संदर्भार असल्या कश्टा वेळार निराशपणा वेळार भिया वेळार देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्पोर लागीं आसा. सर्वेस्पोर लागीं आसा. कश्टान मोगाचो सर्वेस्पोर आमचे लागीं आसा. तितले मात्र न्हय कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. तो निवारता. केदाळा आमी नेणाव. केदाळा आमी नेणाव पूण देवाचें उतर म्हणटा तो आमकां निवारतलोच. तो आमकां निवारतलोच. ह्या खातीर देवाचें सगळें उतर आमकां सांगता की आमी ह्या सर्वेस्पोरांतय ह्या जेजूतय अखंड पातयेणी आमी दवरूंक जाय. दवरूंक जाय. पापा फ्रांसीस म्हणटा 3 संगती तो देवा विशयान सांगता. तुका एक देव आसा. आमी एककड म्हणया तुका एक देव आसा. आनी दुसऱ्यान तो म्हणटा तुजो देव जिवांत देव. परत म्हणया तुजो देव जिवांत देव. तिसऱ्यान तो म्हणटा तुजो जिवांत जेजू मोगासो देव. तुजो जिवांत जेजू मोगासो देव. वय मोगाचो जेजू देव आमचे सवे आसा. आनी तो जिवान जेजू. आनी तो जिवान जेजू मोगासो जेजू. मोगासो देव. ह्या खातीर आमी कश्टले वेळार आमच्या सांगाता आसा. आमी दूख पावल्या वेळार आमच्या लागीं तो आसा. आमच्या कश्टांतले तो आमकां निवारता म्हणटा पवित्र पुस्तक. जायते कश्ट नितीवन मनशांचेर येतले. ह्या खातीर आमी कांय भियोवची गरज ना. म्हाका कश्ट येता आसतना हांवें कांगाल जावचें गरज ना. जरी तर जेजू कश्ट आयल्यात
जेजूक कुर्सांचे मरण निरापराधी जाल्यारी ताका मेळ्ळ्यात. देवाचे उतर म्हणटा नितीवन मनशांचेर कश्ट येतले, जायते कश्ट आसतले. ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच, संवसारांत कश्ट आसतलेच. संवसार तुमकां द्वेशितलो, ताणें म्हाकाय द्वेशिलो आनी तुमकांय तो द्वेशितलो. आनी तुमी म्हजी देखून तुमकां जायते कश्ट दगदवणी ह्या संवसारांत आसतले. पूण भियोवची गरज ना. ह्या सगळ्या कश्टांतले सर्वेस्पर निवारतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सगळ्या कश्टांतले देव आमकां निवारता. म्हाका चलो हाच्या की सडीत म्हाका कितें जाय, हाच्या की सडीत म्हाका कितें जाय. जर देव म्हजे सोवे आसा, जर देव म्हज्या पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा. देवाचेंच जेजूचेंच संपावलुची उतरां. जर देव म्हज्या पक्षेक आसा, म्हजे विरोध रावतलो ह्या संवसारांत कोण आसा. आमी सकट सांगया, जर देव म्हज्या पक्षेक आसा, म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणटा सांपावलूक. जे केन्ना सांपावलो जेजू लागीं मागता, सांपावलूक जायते कश्ट आयले, जायते कश्ट आयले. जेजूचेर पातयेणी दवरल्या ताका जिवान जेजूक परगट करत्या पावलूक जायते कश्ट आयले, जायते समस्ये, जायते विरोध पण मस्त पडी ताका पात्रांत जिवेशी मारूंक पळयले. ह्या वेळार तो मागता, जेजू म्हज्या मासांत सोहो कांटो तूं काड, तूं काड. म्हणजे म्हजे कश्ट तूं काड, म्हाका संतोष दी, समाधान दी. म्हाका हे कश्ट दोसतात, कंगाल करतात. आनी ह्या वेळार जिवान जेजू सांपावलूक म्हणटा, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. मग चलो जेजून म्हणोना, जायत तुजी पिडा गूण जाली, जायत तुजे कश्ट मायाक जाले. जेजून म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हणजे ह्या तुज्या कश्टांच्या की सडीत मापान हांवें तुका कृपा दिल्या. हांवूच तुजे सोवे आसा, हांवूच तुजे लागीं आसा, हांवूच तुजे कश्ट नपयस करतलो म्हणटा जेजू क्रिस्त. ह्याच खातीर मोगा जनो जेजून म्हळेलें, येया तुमी समेस्त कश्ट जाल्यानो वासान ववेतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता. हे जेजून बेश्टें म्हणलें न्ही. जेजू कळीत आसा की आमी कश्ट जाताव, आमी भियेताव, आमी कंगल जाताव, आमी कंती दुखीन बुडोवन आसाव. ह्या खातीर जेजून म्हळें, तुमी म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगा जनो जेजू जिवान जाल्लें घडीत आमी आयकलें. जुवांच्या 20व्या अध्यायांत वाक्य 11 हें देवाचें उतर एक घडी बर भक्ती म्हण आयकुया. हेणे मोरी पोंडा भायर रावन रडतली, रडत तिणें बागोवन पोंडा भितर तीळ पळयतना दोवे नेसतले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसतले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय. तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवताना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय. मोगाचनो ही जावन आसात पयलीं उतरां जेजून जिवान जाल्या उपरांत म्हणलेलीं. बाये तूं कित्याक रडताय. बाये तूं कित्याक रडताय. ही जावन आसा जिवान जेजून ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलीं पयलीं उतरां. म्हणजे
जेजू कळीत आसा आमी रडनासांव, जेजू कळीत आसा आमी दुखांत आसांव, आमच्या जिवितांत सलवणी आसा, जेजू कळीत आसा. ह्या खातीर तो म्हणटा, बाये तूं कित्याक रडताय, बाबा तूं कित्याक रडताय, कित्याक रडताय. वैमोगाचो न्हू, जर जेजू जिवंत जाला आनी तो जेजू म्हजे सोवे आसा, आमी कित्याक रडसय, आमी कित्याक रडसय. कोणें रडसय, कोण ह्या जिवान जेजूचेर विश्वास दवरना, भवार्थ दवरना, तसल्यान मात्र रडसय, तसल्यान मात्र रडसय. ह्या खातीर मोगाचो न्हू, आमी उडास दवरया. आमी मागच्या पयलेंच आमच्या मोतीन काळजान कितें आसा तें जेजू कळीत आसा, जेजू कळीत आसा. पवित्र पुस्तकान जायते कडेन आमी पळयता आपोस्तोल वाटेर येता आसतना ते एकामेकाक तर्क करनासतले आनी जेजू लागसार नासलोलो, जेजूक ताणी सांगचे आयकोना. पूण जेजू त्या उपरांत म्हणटा, तुमी आत्तां वाटेर येता आसतना कितें तर्क करनासलेल्या, कितें करतात तें तो सांगतलो, सांगतलो. जेजू म्हणटा 5,000 लोकांक थंयसर वाडटा आसतना फिलिपा ह्या लोकांक कांयपणी वाडूंक दी, उंडे दी. जेजू म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेजू कितें करूंक आसा तें जाणा आसून ताणें विसारलें म्हणटा. थंयसर निमाण्या ब्रेस्तारा जेवणाचेर उंडो घेवन तो जुदासांक दिता आनी म्हणटा, घे उंडो, तूं कितें करूंक आसाय तें तूं आतां कर. जेजूक आमी कितें करता, आमी कितें भोगता, कितें चिंता, हें सगळें आमच्या की पयलेंच ताका कळीत आसा, ताका कळीत आसा. तरी पूण आमचें मन तो समजो, आमच्या भावार्थाची परीक्षा करूंक तो आशेता. ह्या खातीर तो फिलिपा लागीं म्हणटा, कांय तरी उणें आसल्यार तांकां दी. आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. देव आमच्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घालता, पूण आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. मोगाचें न्हू, आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. आमचे प्रयत्न ते मागण्यांत, ते भावार्थांत आमी करूंक आसा. तर मोगाचें न्हू, ह्या घडये गिता मुखांतर जेजूक अर्घां दिवया. येदोळ पर्यंत जेजू आमचे सोबे आसतलो. आमकां ताणें राखला, निवारला, सर्व पिडेसिड्यांतले ताणें आमकां गूण केला, संतोष दिला, समाधान दिला. ह्या खातीर आमी सर्व उबे रावया आनी अर्घां गीत गावया. तुमच्या बोगल्यान आसा व्हडल्या बुकान गीत नंबर 28 पान नंबर 18 अर्घां दितलो, सोमयाक अर्घां दितलो. आमी थाळयो पेटून संतोशान अर्घां दिवन हें गीत आमी गावया. कित्याक देव म्हजे सांगात आसा, कित्याक जेजू म्हाका कश्टांतलो निवारतलो. देव म्हाका सर्व कंदी बेजारांतलो गूण करतलो, पिडेंतलें गूण करतलो. ह्या खातीर ह्या जेजूक गिता मुखांतर अर्घां दिवया. अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो, सोमयाक अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, आयजां तुका गितलो, तुका स्वागत करतलो, आयजां तुका गितलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो, सोमयाक अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सदांच तुझ्या ओठार गाजतलो, तुझ्या हाताक धरून तुझे मेट काडटलो. तुझे नांव सदांच तुझ्या ओठार गाजतलो. तुझ
तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गा दितलो सुमियाक अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुला स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचा स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गा दितलो सुमियाक अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका अर्गा दितलो हरी म्हज्या गरजा तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटस तुका अर्गा दितलो पातकांतां पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांतां पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडव तुजो आदार मागतलो आनी अर्गा दितलो सुमियाक अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गा दितलो सुमियाक अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो आमी सकट बसया मोगेचनो ह्या घडये आमची सर्व पिडाशिणां आमची दुखां आमची मोत आमचें काळीज आमची कूड जेजूक समर्पण दिवया ह्या घडये जेजूक आपणूक सांगया मोगेचनो सं पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायान 26व्या वळीन म्हणटा ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात मोगळा जेजू तुझ्या गूण करच्या कृपेन ह्या घडये आमचे मोत तो आपण मोगेचनो आमी काळजान थावन जेजू लागीं मागया जेजू तुझ्या गूण करच्या कृपेन जेजू तुझ्या गायान म्हजी मोत तूं आपळ म्हज्या मोतींत आसची सर्व चिंतना खंत बेजाराय हांव तुका समर्पण दितां मोगेचनो जे कितें ह्या घडये आमी बघून आसां चिंतून आसां जावं पुरो म्हज्या जिविताचे आटे विटे जावं पुरो म्हज्या कुटुंबाचे समस्ये भुरग्यां बाळांचे फुडाराचे कामाचे दिसपडत्या ग्रासाचे पिडेचे ही सगळी चिंतना जेजूक ओपून दिवया ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाताल्या जेजूच्या गूण करच्या कृपेन ह्या घडये जेजू हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांची मोत तूं आपण healing grace of Jesus I ask you to touch and heal the minds of people जेजू या घडये तुझ्या गायान आमची मोत आमची चिंतना आपण
जेजूक समर्पण देवया, समर्पण देवया. सांगतां तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजे तुका आज भेटयता. काळ सांगतां तुका अर्गां दिता, काळीज म्हजे तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बाबा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बाबा, आज भेटयता. मुगचने आंगडी आमचे जिवीत जेजूक भेटून दिवया. जिवीत देवान दिल्लें देणें हे म्हजें आनी तुजें न्ही, आमच्या आवय बापायचें योजन न्ही, देवाची योजन. ही कूड देवाची, देवान रचलेली. हे म्हजें सगळें जिवीत देवाचें योजन हे हांवें स्वीकार करूंक जाय. जरी तर देवाची आशीर्वाद हांव स्वीकार करता, देवान केल्लें बरेपण हांव स्वीकार करता, हे जिवीत हांव देवचे आटे विटे पिडा कश्टी हांव स्वीकार करता, हांव स्वीकार करता. जेजूच्या घया वरवीं तुमी गुण जाल्या मोगळा जेजू. ह्या घडी हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचें जिवीत तूं आपूण जेजू. जेजूच्या गुण करच्या सत्तेन जेजू तांकां आपूण. तांचे फाटलें जिवीत, आतांचें जिवीत, मुखलें जिवीत आपूण जेजू. The divine healing grace of Jesus touched the lives of people who gathered here. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचें जिवीत ह्या घडये आपूण जेजू. आमी तुजेर ह्या घडये भरवोस थांव जेजू. कित्याक तूंच आमचो धनी रचणार, सोडवणहार. Jesus touch our lives, Jesus. Heal our wounds, Jesus. आमचे गाय तूं तुज्या घयान गुण कर जेजू. आमच्या जिवितान, फाटल्या जिवितान घडलेली सर्व खोडू घडीता तुका समर्पण दिता जेजू. जो कोणाक हांवें बगसूना, जो कोणाचे राग आसा, द्वेष आसा, जो कोणाक हांवें वायट केला, वायट उलयला, काळुजान हगे दवरला जेजू. ह्या घडी म्हजें काळीज तूं आपूण जेजू. म्हजें जिवीत तूं आपूण जेजू. नितळ कर तुज्या रगतान जेजू. तुजें रगत तुवें कुर्सारतान शिंपटायलें आमचेर. आनी ह्या घडये परत जेजू तुज्या लागीं परत मागता. आमकां गुण कर जेजू. आमच्या काळुजान मोतीत आसची जडाय हळू कर जेजू. आमकां समाधान दी जेजू. आमकां समाधान जेजू. म्हजें जिवीत, आमचें जिवीत ह्या घडये आमी जेजूक समर्पण दिवया. ताच्या गायांक आमी समर्पण दिवया. तुका अर्गां दिता, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळ सांगता तुका अर्गां दिता, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू. आज भेटयता. ह्या घडी जेजूक आमकां समी आपुणूंक सांगया.
मागणी आम्ही भेटून देऊया. जी वैयक्तिक मागणी कुटुंबाच्यो गरजो भेटून देऊया. जो कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घाल्यात, जो कोण उबारूंक जाता उबा रावात. बसयेत पूण मौनपणी आमच्या काळजाचेर आमी हात दवरया. मोगाच्यान बो पवित्र घडी ही जेजू ह्या घडये आमकां आपडता. आमचे गाय तो आपडता, आमची पिढा तो आपडता, आमचे कुटुंब तो आपडता, आमचे शिकप तो आपडता, आमच्या भुरग्यां बाळांक तो आपडता. ह्या खातीर कुटुंबाच्या हर एका सद्यांचो नांवान आमी ह्या आल्तारीक समर्पण दिवया. जेजूक समर्पण दिवया. जेजू लागीं मागया, भावार्थान मागया. जेजू म्हाका हे कश्ट आसात, ही खंत आसा, बेजारां आसा, दोस्तां म्हाका शांतीन संतोषान जियोंक करिना. जेजूक सांगया. जेजू आमकां आयकता. तुमची खंत बेजाराय हांव निवारतलो म्हणटा, तुमकां विश्व दितलो म्हणटा, म्हज्या गायन हांव तुमकां गूण करतलो म्हणटा. ह्या खातीर जेजूक आमी भेटून दिवया. जेजूक सांगया आपूड जेजू, आपूड म्हज्या बापायक, आपूड म्हज्या आवयक, आपूड म्हज्या भावाक भयणीक, आपूड म्हज्या सासू मायक, म्हज्या मावाक, म्हज्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्या, म्हज्या जो कोण सेसामार आसात, रागार आसात, हर एकल्याक जेजू आपूड. गीता मुखांतर जेजू लागीं मागया. आपूड म्हाका सोमिया, आपूड म्हाका सोमिया, आपूड म्हाका सोमिया, आपूड म्हाका सोमिया. तुझ्या कृपेन, तुझ्या रगतान आपूड म्हाका सोमिया. तुझ्या कृपेन, तुझ्या रगतान आपूड म्हाका सोमिया. आपूड म्हाका सोमिया, आपूड म्हाका सोमिया. तुझ्या कृपेन, तुझ्या रगतान आपूड म्हाका सोमिया. तुझ्या कृपेन, तुझ्या रगतान आपूड म्हाका सोमिया. तुझ्या एकाच उतरान गुण जातलो, तुझ्या एका स्पर्शान नितळ जातलो. पापियांक मुक्तलो धरतलो, पिडेस तांगून तो करतलो. तुझ्या स्पर्शान, तुझ्या शक्तीन, तुझ्या आत्म्यान आपूण जातलो. तुझ्या स्पर्शान, तुझ्या शक्तीन, तुझ्या आत्म्यान आपूण जातलो. आपूड म्हाका सोमिया. जमलेल्या हर एकल्याक आपूड म्हाका आपूड तुझ्या रगतान, तुझ्या गुण करच्या कृपेन तांकां आपूड. तुझ्या जेजू तूं जाणाय ह्या घडी आमी कितें जेजू तूं जाणाय आमच्या कुटुंबाक कितें घडोवन आसा, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांग्याक कितें भोगोन आसा. आमी सगळ्यांक तुज्या स्पर्श, तुज्या मोलीक रगतान आपूड जेजू.
Jesus, touch Jesus. Apur Jesus, apur Jesus, apur Jesus, apur Jesus, apur Jesus, touch Jesus, touch Jesus, heal Jesus, heal Jesus, heal Jesus, heal Jesus. मुगचनो जेजूचे आशीर्वाद आमी घेवया आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमकां समे तयार करया आनी जेजूचे आशीर्वाद पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या रक्तां कणा शिरांनी वळोवन दी आमच्या कुडीन आमच्या मोतीन काळजान आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर पवित्र आत्म्याची सकत जेजूचे आशीर्वाद त्रिएक देवाचे बळ आमी अनुभव करया. आमी दिबी घालया आनी जेजूचे आशीर्वाद जोडून आयते जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, लागशिल्ली आनी पयशिल्ली
आमी सोमेस्तां विविध गांवची हांगासर संगता जमल्या. आमच्या पात्रोनाद्वारे सोम्या जेजू क्रिस्ताची विशेष आशिर्वादां आनी बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या परिसराचेर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. आनी आयच्या दिसा आमी मार्क इवँजलिस्ट वांजेल बरयलोलो ताच्या विशयी, ताच्या फेस्ताचे संदर्भार आमी धन्यदेवाक अर्गां दिता इतल्या अपुर्बायेच्या सांताक आमकां दिल्ल्या खातीर आनी ताच्या मुखांतर पवित्र पुस्तक आमकां लाभल्ल्या खातीर. सांगाताच आयच्या सुवार्थेंत आमकां आयकोंक मेळटा कसले मारेकार तुमी पियेशात जाल्यार तुमकां बाचोवचें ना. मारेकार विकाळ खंयच्यांच बाचोवचें ना. कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू, जिवन जेजू तुमचे संगी आसतलो म्हणलो भरवसो दिला. ह्या भरवशान येदोळ पर्यंत आमी जियेल्या. ह्याच भरवशान आमी हेरांक आमचो बवार्थ वाण्टेल्या. आनी अशें सोम्या जेजून आशिर्वादीत केल्ली एक पर्जा आमी जातल्या म्हणून आयची सुवार्ता आमकां कळीत करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या पवित्र देव तेंपलांत हांगासर आमच्या पात्रोन सांज जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मुखांतर मागलेली हर एक संगत आमकां मेळटा म्हणलो बरवसो आमचो आनीकी घट जावं आनी ताजे लागीं मागोन आमचें जिवीत नंदन करूंक आमी प्रयत्न करया. संगताच आदारलेल्या सर सुखी आनी पथकांचो उडास काडन देवा लागचें बोगसाणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावान भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे वंचना सांगवार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणींनो तुजे खातीर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Stop.
दिसता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बाबार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तूं वें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वचप मोगाचेनो तुमी समीस लालविकाय पांगोन एकामेकाचे सेवाक जाया पळयत पुस्तक म्हणटा देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालतींक करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवसार गरज घालतल्या सिंहां बरी कोणाक गेलचें म्हूण सोदून भोंवता बावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कस सोसूंक आसात म्हूण उडास करा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त ससनाचे महिमेक आपोवन दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काल तुमी कस सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर घट करून स्थापीत करतलो ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाचे कुमकेन ही थोडीं उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत इस देवाची नीस कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवंक तुमकां दय दिवसोस म्हजो इरादो तर ह्या कृपेन थीर रावा तुमचे बराबर विसवण काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान फाटयता म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता मोगाच्या उम्यान एकामेकाक नामान करा देवाचें उतार हें
तुझीची भेट करूंक आयला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडोन म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तेचें फर्माण पडटलें सत मानतल्याक असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नांवे ते देंवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली पूण ते 11 जण भायर सरून वचोन सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी स्वामी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो आज इगर्ज माता सा मार्क वांजेलिस्ताचें फेस्त आचरण करता ह्या सांताद्वारे आमकां वांजेल लाभलो 14 जण वांजेलिस्तां पैकी मार्क एकलो जावन आसा मार्कान जेजूक पळयल्लोय ना पूण जाल्यार एक वांजेलिस्ट मार्क खंयचो मार्क कोण सारकें कळीत ना ताचे आवय बापाय कोण कळीत ना पूण मार्क इगर्ज मातेच्या सुरवेर जेरुसलेमांत आसलेलो एक व्यक्ती सा पेद्रोच्या शिकवणेचे प्रभावीत जावन ताच्या सांगाता आसलेलो व्यक्ती अशें पेद्रोन सुवार्ता परगट धैर्यान केली 6 जण क्रिस्तांव जाले तांच्या पैकी मार्क एकलो आनी आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता लास्ट वाक्य म्हजो पूत मार्की तुमकां नमन करता म्हणजे मार्क ताच्या सांगाता आसा म्हण अर्थ तो ताचो पूत न्ही पूण क्रिस्तांतय पूत तशें जाल्ल्यान मार्की म्हज्या सांगाता आसा ताच्या तोय तुमकां नमन करता म्हळ्यार तितलें ताणें बरें जाय जाल्यार वो तितकेशें रेकग्नायज्ड मनीस म्हूण जालो सा पावलोच्या मिसांव पयना वेळार ताच्या सांगाता 2 जण आसले एकलो जावन आसलो बार्नाबास आनी दुसरो मार्क पूण एक पयले मिसांव पयण जाल्ल्या उपरांत मार्कोन पावलाचे सांगात सोडलो आनी पेद्रो वट्टूक गेलो अशें पेद्रो वट्टुकी ताणें ताचें मिसांव पयण केल्लें जावन आसा अशें मिसांवाचे उरबाक कठीण आसलेलो व्यक्ती आनी अशें जेजूची सुवार्ता परगट करनासलो व्यक्ती मार्क म्हणून कळटा आनी जो कितें पेद्रो तावन आनी पावलो तावन जेजू विशयांत आयकल्लें आनी ताका जोडलेलो अनुभव मिसांव पयना वेळार सांगाता घालन क्रिस्त शका 60 इसवेंत मार्कान
पवित्र पुस्तक लिखलो म्हणून बरयणार सांगतात आनी अशें पवित्र पुस्तक आमकां लाभलो. कितेंय जावं तो केदाळां बरयलो कितें आमकां गरजेचें न्ही. बोवा पोरबायचो पवित्र पुस्तक ताणें आमकां दिलो. जेजू विशयांतले सबार संगती ताणें सांगता घालून आमकां दिल्लें. आमचें एक दायज आनी भाग जावन आसा. आयची सुवार्ता 11 जण सांगता मेळ्ळे. 12 एकलो येदोळूच गेला जुदास इस्कारियोत. उरिल्ले 11 जण सांगता आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो संवसाराच्या चराय कुशीन वचा आनी सुवार्ता प्रगट करा. मार्कासो निमाणो अध्याय वो. जेजूचें पुनर्जिवंतपण जालां. सरकार सोडून वेच्या पयलें ताणें म्हणलेलीं तीं उतरां म्हणून हांगासर आमकां कळीत जाता. पूण सुलाबायेचें जिवन हांव तुमकां दिना. संवसाराच्या चाराय कुशींनी तुमी वेता आसतना आनी सुवार्ता प्रगट करतना कश्ट येतले म्हणलें खंडीत. सबार समस्या येतले. सबारांत हांव आयकोंक मेळटलें. जरबान मारचे तुमकां दीस येतले. पूण सुवार्ता प्रगट करचें रावय नाकात. आयच्या सुवार्तेंत सबार संगती हांगा बरयल्यात. जो कोण सत मानता सुवार्ता सत मानता ताका सबारशी देणी मेळटली. आनी ती देणी जावन आसात म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले. नव्या बसांनी उलयतले. सरप हातान धरूंक सकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आमी जाणाव वीक पियेल्यार मनीस मरताच. विकाळ जीवदाळ साबल्यार आमकां मरण येता. येदो व्हडलो महान सॉक्रेटीस बुद्धवंत मनीस तत्वज्ञानी ताकाय हॅमलॉक म्हणलें वीक दिवन जिवशे मारलें. मेलो. पूण तत्वां खातीर तो जियेलो. मरच्या पयलें कितले अवकाश ताका दिले. तुवें सांगलेलें तें न्हय म्हूण तूं सांग तुका जियोवचें भाग मेळटलें. ना म्हणलो. हांव न्हय म्हूण सांगूंक शकना कित्याक सत तें सतच. फोट सत हांवें न्हय म्हणलें कुडलें फोट आसली सत जाता गे जायना. त्या देखून ताका वीक पियोंक दिलें आनी तो मेलो. आजकाल विका बरी सबारश्यो संगती आसात. त्यो वीक न्हय विका बरीन जात. आयची सुवार्ता आमकां इल्लेशें ह्या विशयांत चिंतूंक अवकाश करून दिता. इजा आनी दगदोणी म्हणलें वीक. इजा आनी दगदोणी दिसांनी रात मेळत जाल्यार मनीस जिवान अस्कत जाता. घटमूट जायना. टेन्शन चडटा आनी एका रितीचें वीक स्लो पॉयजन सुरू जाता आनी मनीस मरता. इजा आनी दगदोणी म्हणलें वीक आमकां मेळटा. मान काडपी वीक इतलें बरें करता आसतना ताचें नांव पत्राचेर घालां. ताचें जिवीत विशयान पत्राचेर घालां. जाय जाल्लें घालां नाका जाल्लें घालां. अशें तें मनशाक विका बरें जावन आसा. मनीस हें चिंतूनच कश्ट जाता. निंदा आनी अपमान म्हणलें वीक. सोम्या जेजूच्या पाशांवा वेळार आमी पळयता निंदा आनी अपमान. ताच्या वयर तिपी उडयली. ताका अपमान केलो. न मानसुदेवाच्या राया म्हूण दिंबी घाली. ताका थापडां मारताले. तें अनेक रितीचें वीक. खबरो म्हणलें वीक. गडपां करची आनी खबरो उलोवच्यो. इली म्हळ्यार इली पोंड म्हणल्यार पिली पोंड म्हणचें. इली पोंड पिली पोंड कुडसूचें मान काडचो. नालिसाय म्हणलें वीक.
आनी एकल्याच्या जिवितांत ताणें परत वयर येतल्या भशेन ताच्या विशयांत अपप्रचार करन नालिसायेन ताच्या विशयांत उलोवचें. देस्वाट म्हणलें वीक, डिस्ट्रॅक्शन, टोटल डिस्ट्रॅक्शन. कोणी मनशान वयरत येवं नजो, ताका नाश करून सोडचें. आनी वांटे फांटे म्हणलें वीक, सांगाता आसूंक सोडचें ना. कुटुंब वांटे फाटें जावचें बरें पळोवचें. कुटुंब वांटे फाटें जायत जाल्यार वीक केल्ल्या भशेन जाता. परत एकवट येना आनी एकवट येनातल्यार सांगातपण म्हणलें ना. खंयचेंय कार्य जाल्यार ती सांगाता मेळनात, कित्याक तांचे मदें वांटे फांटे जाल्यात. एकल्याक पळयतना आनी एकल्याक जायना. आनी अशें जिवीत सगळें वीक पियेल्ल्या भशेन जाता. सबार रितीचें वीक आमी पळयलें. हे सकडी संगती मनशाक एकच फावटी नाश करिनात जाल्यार इल्ले नाश करूनच येतात आनी मनशाची वाडावळ जावंक सोडिनात. त्या देखून सोमयान सांगलां, कसलेंय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बासोवचें ना, कित्याक हांव तांचे सांगाता आसतलो. पेडेस्तांचेर हात दवरून ते तांकां बरें करतले. आयच्या सगळ्या सुवार्थ्यांचें भोव अपुर्बायेचें वाक्य जावन आसा. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. 11 जण गेले, बैसरून गेले, सुवार्ता प्रगट करूंक गेले. एकले गेले, 2 सांगाता गेले, परतून एकले गेले. थोड्यांनी बार्नाबासाक व्हेलो, थोड्यांनी मार्काक व्हेलो. सुवार्ता प्रगट केली. सबार कश्ट तांकां लाभले. पूण सोमी सांगता, कितले कश्ट तांकां लाभले जाल्यार सलवणी तांकां लाभोंक ना. कित्याक सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. ते केवल एक इन्स्ट्रुमेंट मात. अपुर्बायेन तूं पेनान बरयताय. बरोवचें कोणें मनशान गी पेनान. पेन इज एन इन्स्ट्रुमेंट. बरोवचें मनशान, सुवार्ता प्रगट करची मनशान, आनी सुवार्ता प्रगट करची देवान, जेजून. मनशाक एका पेन्ना भशेन ताणें उपयोग करचें. रूख कातरूंक मोडू जाय, खाली मोडू वचून रूख कातरताय, ताच्या फाटल्यान एक मनीस जाय. मोडू एक इन्स्ट्रुमेंट. तरकारी कातरची जाल्यार सुरी जाय. सुरी वचून तरकारी कातरताय. मनशान हातीन सुरी घेवन तरकारी कातरची. त्या देखून सुरी एक इन्स्ट्रुमेंट. त्याच प्रमाणे ते 11 जण एक इन्स्ट्रुमेंट जाले देवाच्या हातांत. आनी अशें सुवार्ता प्रगट जाली. ताची सुवार्ता ताणेंच प्रगट केली आनी आपोस्तलांक ताणें केवल इन्स्ट्रुमेंट जावन घेतले. त्या देखून पवित्र पुस्तकान सांगलां, सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली. शिकवण तीर केल्ली देवान, शिकवण तीर केल्ली जेजून. शिकयिल्लें मात तांणी. आनी अशें सुवार्ता प्रगटली. बोवा पुरबायचो वांजेलायचो आमकांय तशेंच करूंक आपयलां. आमी केवल सोमयाच्या हातांत एक इन्स्ट्रुमेंट, ल्हानशी वस्त, गरजेची वस्त. पूण जिवीत आमचें चलोवन व्हरचें ताणें सांगलेल्या भशेन आमी आमचें जिवीत चलोवन वता. सबार फावटी आमी चिंतचें आसा, आमी सदान केलें, त्या देखून अशें घडलें. आमी सदान करूंक आमकां अवकाश दिल्लो कोणें, आमकां त्या वाटेन व्हेल्लें कोणें, आमचे सांगाता वावुरलेलो कोण? आमचे सांगाता वावुरलेलो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमी सुवार्ता प्रगट केली जाल्यार ती ताची सुवार्ता आमच्या तोंडा मुखांत मात्र प्रगट जाल्ली, ती ताणें प्रगट केल्ली जावन आसा. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, सुवार्ता प्रगट करूंक जाणवाय गरजेची. आनी ती जाणवाय आपणाक तुमी इतल्या व्हड्या संख्यान विविध गांवांतावन आयल्यात. आज शक्तीनगर मस्तू जाणां आयल्यात, हेरां कडेन जावनी आयल्यात, आमच्या विरगाची तावनी आयल्यात. तुमचे थंय दराळ मापान
सुमिया जेजू क्रिस्ताची जाणवाय बरोवन दी आनी बरलेली जाणवाय हेरांक वांटूंक सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसून दी आनी वावरून दी म्हणून आशेता आनी मागता आनी मिसाचें बलिदान आमी आतां मुंदरसिता. भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बाबा आनीक आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो मुंडो आनी वायना वेगळीशी आयल्या दिवशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका आनी सांगिता स्वादीक मोगाक तुज्या जियेक आशेता स्वीकार कर बाबा आनीक आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हिंदूच्या हातांतलें बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या एका पवित्रच्या देवाक सरस्वती म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासणाचे सरवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण दे करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गेंचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो मुंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुका तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो सदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची कांकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माय संगाती सांजुजे तेजो बगीवन पोती बगीन धर्मदतां संसवाम पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तेंचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्मेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या पवित्र जा, तुझे राज येव, तुझे कुशी सदा जाता तशी संसारांचो आमचो ग्रास आज आमकां दे आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांच काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी.
तुझ्या त्रास मुकाबले की मिळतली. प्रार्थोया. भोवमोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Servo
तुझ्या दिली ओढेवा मागे ओजुरात पाऊलुच्या वंदितात सर्वदी तुला क्रिस्तासारख्या ओळ्या नैवेको शिकय तू आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ह्या घडये मौनपणी देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारान ताणें केल्ल्या बरेपणाक बऱ्या भलायकेक अर्घां पटोवया आमच्या वैयक्तीक जिवितान आमच्या कुटुंबान आमच्या वावरान दिसपडतो ग्रास भलायकी समाधान सर वायटांतलें वायट सक्तींतलें अवघडांतल्यान वरांतलें मारणांतीक पिडेंतलें देवान आमकां निवारलां ताणें आमचो मोग केला आमकां बक्षिलां नवी वाट ताणें आमकां दाखयल्या हे सर्वांचो उपकार बावडया नवेची परिक्षा सुलभ आसल्या खातीर भुरगीं अर्घां दिता एकल्याच्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्घां दिता एकल्याची पिडां संपूर्ण गूण केल्ल्याक अर्घां दिता एका भुरग्याक बेगीनच बरें केल्ल्याक आनी पिडेतान संपूर्ण गूण केल्ल्याक भुरगीं अर्घां दितात प्रार्थुया बहुका कोरदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता ताच्या मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बागीवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संसवांपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर हे बागीवन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसडली देवाचे तुजो विश्वास तुवें केर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती खा आमची कांती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट बारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडी आमची मागणी आमची तें सावां वैयक्तीक कुटुंबाची जो आमकां दुसऱ्या मुखान बापाक भेटोवन दिवया जो आमकां दुसरो आमचे खातीर जेजू लागीं बापा लागीं तो विनंती करता ह्या खातीर ताचे मुखार आमची मागणी भेटोवया आनी जेजूक समर्पण दिवया एका चक्रक्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर देगीच्या दिसांनी बरो पावस पिवच्या उदकाक लाभच्या खातीर तेका जाणांक बरी सैरीक मेळच्या एकल्याक बरें काम फावो जावच्या एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक एकल्यान आमाल पिवणें सोडचें पासत दोन कुटुंबांनी समाधानांनी मोग रुता जावच्या एकल्याचें ब्लड प्रेशर समा जावचें पासत
एकल्याच्या जाग्याची RTC बेगीनच मेळच्याक, एका भुरग्याक इस्कॉलान सीट मेळो, एकल्या बरें काम मेळच्या पासत, एकल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्याक, एका तरणाट्याक बरें काम बरी सैरीक मेळच्या, एकल्या बरें करून शिकूंक आनी बरें अंक जोडच्या पासत, एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळच्या, एकल्याच्या गोवान पाठ सवय येतावन भायर येवन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवच्या, एकल्याक एक बरो याजक जावच्या, एकल्याक बरें काम मेळच्या, एकल्याक 10वेचे फलितांश 90% मेळच्या पासत, एकल्याक बरी जिणी संगतीन मेळच्या पासत, एकल्याचे पेंकड गूण जावं, एकल्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळच्या, एकल्याच्या पांयांची गांठ गूण जावच्या, एका कुटुंबान माया मोग आसचे पासत, एकल्याचे पाठीची आनी भावल्याची गूण जावं, एकल्याची बरी दिश्ट फाटी मेळच्या, एकल्या पुताक बरें भुरग्याचें बरें देणें फावो जावच्या, एकल्याचे सुनेचो लढाई करचो मनोभाव स्वभाव ताणें सोडच्या पासत, एकल्याची पांयाची गूण जावं, BP शुगर कंट्रोलाक येवं, जागो बऱ्या मोला विकून वेचा, एका याजका बरी भलायकी मेळच्या पासत, एका स्त्रियेची मोतीची पिडा गूण जावचे पासत, एकल्याच्या सुनेक बरें काम मेळो, एका चलयेच्या पांयाच्या बोटाचें ऑपरेशन बरें जावन संपूर्ण गूण जावं, परगांवांतल्या एकल्याक बेगीनच बरें काम फावो जावच्या, परगांवांत आसच्या एका चरख्याक बरी सैरीक बेगीनच मेळच्याक. तूं आमकां पाव येवकारिस्तोचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मरियेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मरिये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सगळींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्ट्रॅम भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगतीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो दिन तसो आनी सदां सर्वदा. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. सोम्याचे नवी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भाग्यवंत जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवान जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत
सासणेक संतोष भोगोंक तुमी पावो आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर सदां काल देवो आमेन. जवान दिल्ल्यांक तशेंच मर्दोम दिल्ल्यांक आतां पुणशत डायरेक्टर मनातीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बाब मनाच्यो वाती वणतले. जवान दिलां एक भक्ती मर्दोम दिल्ल्यांत मार्क फेर्नांडीस फातिमा पयलो वडो, बेबी एझल गैब्रियल फेर्नांडीस कुवेट, जेरोम एंटनी डिसोजा फातिमा पयलो वडो, मेलोनी मैक्विन रोजारियो फेर्मोदे, सैमुएल डिसोजा कुर्सा वडो, नवीन सुनीता मारियानी कुटुंब कोळालगिरी, रोनाल्ड नविता मस्करेनसानी कुटुंब कोळालगिरी, पीटर डियल मेडा संबस्त्या वडो, मरिया कुटिनो जेजूच्या पवित्र काळजा वडो, लीजन ऑफ मेरी शक्तिनगर, चार्ल्स डिसोजानी कुटुंब फ्रांसिस पयलो वडो, सिसिलिया लोबो संजुवा वडो, पाउलिन डिसोजा बड़ो जेजुवाडो, वीरेश के रायचूर, क्रिस्टीन डायस फेरार आनी अरुण आनी प्रीती मॉरस आनी कुटुंब मोडेन तयार. जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मर्दोम दिल्ल्यांक समेस्तांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन जुआन पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगेचनो येदा व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां समेस्तांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. विशेष जावन लीजन ऑफ मेरी शक्तिनगरा घटकाचे सांदे आमचे सोवे आसात, पयशिला गांवांत ती आयल्यात. आमचे सोवे मागण्यान तांणी वेळ करसिला, तांचोय हांव काळजांतावन उपकार बावडटा. तशेंच आयचे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवन बरो संदेश दिवन आमच्या खातीर मागलेल्या ह्या पुणशत डायरेक्टर मानदीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांचोय आमी उपकार बावडटा. Oh,
आमकां भाग्यवान जुआंव पावल दुसऱ्या भाग्यवान कुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.